page number 11, A23. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन कितें भाशेन आयज आमचे मदें येवकार फादर पिटर डिसुजा तो पातकूर पारोडा इगर्जेचो इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्च पारोडा आयज आमचे बरोबर ही मिसाची भेटयता ताकाय आमचे मदें आयज येवकार आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता अरुष्का जोझफ आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी ताचे पासून मागुया दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आल्बिनो वालीस आयज ताच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया तशेंच आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरुया किरीत भाशेन मणिपूर ह्या स्टेटा पासत आनी थंयच्या लोकां पासत प्रशासना पासत मागुया आनी हेर दुसरे कडेन जीं झगडीं केस्तांवां चालू जाल्लीं आसात तीं सगळीं शांततायेक पावय म्हूण आमी देवा लागीं मागुया आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरता आसतना जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत माग म्हूण मुद्दम आमकां सांगलां तांचे पासत आमी किरीत भाशेन मागुया देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक आनी सगल्यांक तांकां सांबाळूंक आनी राखूंक जीं कोण बरीं नात तांचे पासत आमी मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोवी आसूं मोगाच्या बाबणानो खेरीत भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानान आमी जाणाव शतपती एके भाशेन आपल्या चाकरा पासत जेजू लागीं मागता हो ताचो भावाट होच भावाट म्हाका आनी तुका आयज गरजेचो आनी ह्याच भावाटाक लागून कोडे तूं आनी हांव मिसाचे भेटेक आयलोलीं आसात दुसऱ्याचो हुस्को आसप हेंच कितें आयचें वाचप आमकां हुस्कायता किरीत भाशेन दुसऱ्याचो हुस्को धरूंक आनी अदीक करून आमी जेजू लागीं दुसऱ्या पासत मागूंक आतांच आमच्या यादनिकान आमकां उलो मारलेलो आसा किरीत भाशेन आमी न्हूच फकत आमचें चिंतूंक पूण दुसऱ्याचें आमी चिंतूंक दुसऱ्याच्या बरेपणा पासत आमी वावरूंक आमकां कृपा ह्या मिसान मागुया पूण मनीस कशी कडेन जायते फावटी हांव आनी तूं दुसऱ्याचें बरें चिंतचे बदलेक कोडे आमी वायट चिंतलोलें आसा जायतें बरें करूंक तुज्यान आनी म्हज्यान जातालें तरी पूण कोडे हांव फाटीं रावलोलो आसा असल्या आनी सगल्या पातकांचो आमी उगडास करुया आनी त्याच बापा लागीं बोगसणें आमी मागुया आनी पातकांचीच दूख धरून सगलीं बरोबर उच्चारुया हांव पातकी तुमकां बाबरें मोसगण्यो उच्चारून सांगता मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून भायर धाडून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यान सदांच सांगपाक बरी सगळ्या देवदूतांनी बाबतींत आनी तुमकां बाबा म्हजे खातीर आमच्या सवेस पडत विनती करा आत्मा प्रार्थून मागता सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय
तांच्या जिविताच्या सोर घोडितांनी तूंच तांच्या बोऱ्याक वावुरतय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भोक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देवचे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी मामरेच्या सिंदूर रुखाशी अब्रामाक सोर्वेस्पोर दिश्टी पडलो. अब्राम दिसाच्या चड गोरमेच्या वेळार तंबूच्या दारार बसलोलो आसलो. वयर पडोवन आपणा बोगलेक तेग मनीस उबे आसात म्हूण ताणें पळयलें. तांकां पळयना फुडें तंबूच्या दारा वयलो उठोन तो तांकां मेळूंक धांवलो आनी दोरनीर सोरपटून ताणें म्हटलें, सायबा, हांव तुका मानवला जाल्यार तुज्या चाकरा सोरशिलो कोट सोरून नाका म्हूण हांव प्रार्थता. म्हाका इल्लेशें उदक हाडून दी. तुमी तुमचे पांय धुवात आनी रुखा पोंदाक आड पडात. इलो उंडो हाता. तुमी फुडें वेच्या आदीं तो खावन गोठाय घेयात. ह्याच पासत तुमच्या चाकऱ्याच्या घोराशी तुमी पावल्यात. तांणी म्हटलें, बरें, तुका जाय तशें कर. म्हणटच अब्राम सारा रावताली त्या तंबूशी तिका सांगूंक सोडसोडीत गेलो. ताणें म्हटलें, 7 कोण पिठाचे 3 मापां मोड आनी भाकऱ्यो कर. उपरांत गोरवांशी धांवन ताणें एक टणटणीत आनी बरेंशें पाटकुलें घेतलें आनी सेवका लागीं दिलें. ताणें तें रोखडेंच रांदलें. तेन्ना धंय, दूद आनी रांदलोलें पाटकुलें घेवन ताणें ती तांचे मुखार मांडली. ते जेवंक लागले आनी तो तांचेशी रुखा बोगलेक उबो रावलो. तांणी ताका विचारलें, सारा तुजी बायल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावण्यान म्हणलें, फुडल्या वर्सा चुकोय नासतना हांव तुमगेर परतून येतलो. तेन्ना साराक तुजे गोरकान्नीक एक भुरगो जातलो. तंबूच्या दाराशी अब्रामा फाटल्यान रावन सारा ही गजाल आयकताली. अब्राम आनी सारा जाणटी जाली आनी उतार पिरायेर पावलोली आनी साराक मण्याचें जावपाचें बंद जाल्लें. सारा हांसली आनी आपणाच भितर म्हणूंक लागली, हांव उतार पिरायेर पावलोली आसता. आतां म्हाका कुडीचो भोग आनीक मेळटलो. म्हजो घोवूय म्हातारो जाला. तेन्ना सोरेस्पोरान अब्रामाक म्हणलें, हांव म्हातारी आसता एका भुरग्याक जल्म दीन. अशें म्हूण साराक कित्याक हांसली? सोरेस्पोराक कितें आवगोड म्हूण आसा? फुडल्या वर्सा हांव तुमगेर परतून येतलो. तेन्ना साराक एक भुरगो जातलो. सारान फोट मारून म्हटलें, हांव हांसूंक ना, कित्याक ती भियेलोली. पूण सोरेस्पोरान जबाब दिलो, ना, तूं हांसल्याच. देवाचें उतोरें. जबाब, म्हजो आत्मो सोरेस्पोराक वाकाणटा. म्हज्या तारका देवा सवें मुरगडटा. म्हणुया, म्हजो आत्मो सोरेस्पोराक वाकाणटा. म्हज्या तारका देवा सवें मुरगडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली. सगल्यो पिणकां म्हाका भागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्ट म्हाका केली ओजापां. पवित्र उर्चीत, सदां उर्चीत ताचें नांव. जबाब, म्हजो आत्मो सोरेस्पोराक वाकाणटा. म्हज्या तारका देवा सवें मुरगडटा. आपली भोक्ती करतल्या ताय देव पिणके पिणकेंत कालकूत दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सोर्वेस्पूर काळजांत मोनांत गोर दवरतल्यांक धांवडायता. जबाब, म्हजो आत्मो सोरेस्पोराक वाकाणटा. म्हज्या तारका देवा सवें मुरगडटा. पोदवेदाराक सोदरा वयले शेवटितात. ल्हानविकांत तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी. गिरेस्तकांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब, म्हजो आत्मो सोरेस्पोराक वाकाणटा.
म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. अब्रामाक आनी ताचे दू पुतांक दिल्ले ओतोर विस्वासी देव सांबाळटा. जबाब: म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकाणटा. म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उडगार. Soy sorres fora, soy sorres fora, soy, 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 soy. Soy sorres fora, soy sorres fora, soy, 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 soy. सर्वेस्पराक जोय जोय. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमचे बोळकीचो आपणाचेर घेतलो. सर्वेस्पराक जोय. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू काफारनावन भितर सरलो. थंय फुडें सरून एका सोदपुतीन ताका पोरातून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरान आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येता आनी ताका बरो करता. परती पाडून सोदपुतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मातुलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे काल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता, वच, आनी तो वेता. दुसऱ्यांक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकरांक उमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जोबोर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो बावाट म्हाका इस्रायेलान मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंती आनी अस्तोमती थावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राम, इसाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सुर्गीच्या राज्यान जेवणाक बसतलीं. पूण राजपुतांक भायर काळोखान उडयतले आनी थंय लोक रडून आनी दांत किल्लोनूच आसतलो. आनी जेजून सोदपुतीक म्हणलें, तूं वच, तुवें स्वत मानलें ताचे प्रमाणें तुका जावं. आनी त्याच वेळार चाकर बरो जालो. आनी पिद्रुगेर वचून जेजून ताची सासूक जोरान हातोडणार पडलोली देखली. ताणें तिच्या हाताक दोरिना फुडें तिचो जोर पडलो आनी उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातूच देंवचार बसलोल्या जायत्या जाणांक ताची सोशी हाडील. ताणें एकाच उतरान देंवचार काडले आनी सगल्या वायटाकारांक बोरी केली. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोल्लिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. अशें इसायास प्रवक्त्यान सांगलोलें तें पाडोन आयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या बाबणानो, किरीत भाशेन आमी सगलीं भावाटाची मनशां. भावाट आमकां सगल्यांक आसा आनी हाकाच लागून इतलो पावस पासून पडटा आसतना आमी मिसाची बेट सोडिना. हें आमी जायते फावटी आयकलां न्हू. आमचो भावाट आयचो कालचो न्हय, पूण सांत फ्रांसीस शावेराच्या काळाचो. आनी दुबावीन होच आमकां भावाट आमच्या आवय बापायांनी, आमच्या पुर्वजांनी आमच्या काळजान घातलेलो आसा आनी हेच भावार्थान आमी जियेतात. एक एक फावटी घोडी जेन्ना आमच्या जिवितान कोश्ट, दूख, आडकोळ्यो उपरासतात तेन्ना तुजो आनी म्हजो भावाट कोडे जायते फावटी थोडो जाता, ल्हव जाता. कितें भाशेन आयज हो सोदपोती
आमकां सगल्यांक देख आनी नमुनो. इतलो व्हड मनीस आसतना ताच्या खाला जायते चाकर आसतना पासून इतल्या भावार्थान तो जेजू सुशी येता. पूण कोडे म्हजो आनी तुजो भावार्थ जायते फावटी सारा भाशेन जाल्लो आसा. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना, पूण एक फावटी कोडे हांव आनी तूं सारा भाशेन आसतात. हें आमकां जावचें ना कशें दिसता, बट नथींग इज इम्पॉसिबल. हेंच आमी जायते फावटी म्हणलोलें आयकलां. तींच उतरां आमकां एके भाशेन आमचे तरणाट्यो आतांच्या ट्रेंडान तींच उतरां आमी घेतलीं जाल्यार आय एम पॉसिबल हें आमकां दाखोड करता. कितेंच भाशेन मोगाच्या भावणानो, आयज हे शोधपोतीच्या जिवितांतल्यान आमच्यान 3 वस्तू घेवंक जातात. आनी हाकाच लागून तुमकां उगडा सुरोंक हांवें हें उतर घडलोलें आसा. बाहुका. बाहुका म्हणचें कितें? पयले सुवातेर आमचो भावार्थ वाडोवंक, दुसरे सुवातेर आमचो हुस्को दाखोवंक, आनी तिसरे सुवातेर आमी खालतिकायची मनशां जावंक. ह्यो तिनूय वस्तू आमकां हे शोधपोतीच्या जिवितांत दिसची पडटात. पयले सुवातेर आमी जाणां भावार्थ. भावार्थान तो जेजू सोशी आयलो. तो जाणा आसलोलो जेजू लागीं गेलो जाल्यार म्हजो हो चाकर बरो जातलो, हो ताचो भावार्थ. आमी पळयलां पेद्रूची सासूमाय भावार्थ आसली म्हूण जेजून आपलो हात लावन तिका बरो केलो. कितें भाशेन हे जे देंवचार आसलोले मनीस तांकां भावार्थ आसलो म्हूण जेजून तांकां हात लावन बरें केलें. आयज तुजो आनी म्हजो भावार्थ अदीक गोड करूंक मागुया. दुसरे सुवातेर हुस्को. आमी पयल्या वाचपान पासून आयकलां, जो आयलोलो ताका हुस्क्यान बरोवन ती एके भाशेन तांची काळजी घेतात. आयज ह्याय वाचपान आमी आयकलां हो शोधपोती आपल्या चाकराचो हुस्को धरून कितें भाशेन दुसऱ्यांक धाडूंक जातालें, पूण आपुणूच जावन येता, हुस्को दाखयता. आयज तुका आनी म्हाका कितें भाशेन हुस्को न्हूच फकत आमच्याच फामिलीचो, पूण कितें भाशेन आमच्या शेजार सामाऱ्याचो, आमच्या समुदायाचो, कितें भाशेन आमचे गोंयचे पोरचेचो, तशेंच भारताचो हुस्को आसूंक चड गरजेचो. आनी हें म्हणटा आसतना चड करून पर्यावरणाचो, सृश्टीचो हुस्को आसूंक चड गरजेचो म्हूण आमकां दाखोड करता. आनी सरशेवटी शोधपोतीच्या जिवितान आमी खालतिकाय पळयता. तुका आनी म्हाका खालतिकाय दी म्हूण आमी मागुया. कोडे आमी एक फावटी वयर पावंड्यार पावतात खरी, पूण हें सगलें आमकां देवा कडल्यान फावो जाला म्हूण आमी ओळखून घेवया आनी सदांच खालतिकायचें जिवीत जिवया. तेच भाशेन जशें शोधपोतीचीं उतरां जालीं, तेच भाशेन म्हजी आनी तुजीं उतरां जावंक गरजेचीं. जेजू तूं आनी येवंक गरज ना, एकूच उतर उलय आनी तें म्हाका फावो जालें, म्हजो चाकर बरो जातलो. तेन्नाच कडे तूं आनी हांव देवाक दिन वासूंक पावतलीं. जशें हें स्तोत्राचो जबाब आयज आमकां उगडास करता. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. जेन्ना तूं तुज्या जिवितान बरेपणां अणभवतलो, जेन्ना तूं दुसऱ्यांक बरेपणां करतलो, असलींच उद्गार कडेन हांव आनी तूं करूंक पावतलीं. तो हेंच करूंक तुका आनी म्हाका कृपा हे मिसान मागुया. आनी थोड्याच वेळान आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या उंड्या सोऱ्याच्या रुपान ह्या आल्तारा राजी जातलो. ताचीच कूड आनी रगत आमी शेवतलीं. तेन्ना आमकां सगल्यांक कितें भाशेन भाकुबा म्हणचें भावार्थ आमचो अदीक वाडोवंक, दुसऱ्या सोवें आमी हुस्को दाखोवंक आनी कितें भाशेन खालतिकायचें जिवीत आमी सगल्यांनी जिवंक आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36. C20. Close
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें न्ही तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना खाली वयले आमच्या आनी आमचे पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रोत्सोन जावन आमचो वाकाणीचो योन मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची ओतोसकोडणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भोगती. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन दिवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उसगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उसगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें ओडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गावन बावाटाचो गुटपूर कटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन जीवन पोळा होली तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडोनारा आमची सोडोन कर. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनव जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो अंड आनी सोडवणेची काल सुखास समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडां रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा आल्बिन वालीस हाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो 2 वर्सां फाटीं तुवें आपोवन वेलय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्मदुता बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सोर पदवीदार बाबा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. मोगाच्या बाबणानो, खरीच भाशेन आयच्या दिसा शोधपोतीन आमकां कांय बरी देख दिल्ली आसा. खरीच भाशेन आमी आमच्या जिवितान बाहुखा म्हणचे भावाट आमचो अदीक वाडोवंक दुसऱ्या सोवें हुस्को धरूंक आनी काल्तिकायेचें जिवीत जिवंक तो आमकां आपयता. हेंच तुवें आनी हांवें करूं आमकां करपा मागुया आनी जेजून शिकलोलें प्रार्थन भावार्थान सगळीं बरोबर उच्चारुया. आमचे बापा जें नांव पवित्र जें रायज आमकां तुजी गोश्टी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो आमची चुकलोलें आमची तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तायणी पडून पूण वायटांतलीं आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सोबेच्या भावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सोवें आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट. देवाची शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट. देवाची शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. असो सुमी जेजू क्रिस्त आयज तुका आनी म्हाका आमचो भावाट अदीक वाडोवंक दुसऱ्या सोवें हुस्को दाखोवंक आनी काल्तिकायेची मनशां जावंक तो आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक वांटो घेतात तितलीं आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुझ्या बुदाच्या उमळीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करतय. परतून परतून ह्या जेवणान भुक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रीन मेळो अशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूंक. वचून यात जिवितान बाहुखा हें भावाट तुमचो वाडूंक, हुस्को दुसऱ्या सोवें दाखोवंक आनी काल्तिकायची मनशां जावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. घेऊया F21 पेज नंबर 95 F21.